पांडुरंग, सुरवात तुजे कडच्यान करता. तीग जाण आयले, आमी प्रत्येकाचेर सेपरेटली उलोवया. बट सुदीन, निळकंठ आनी सुभाष हे जर तीग जाणांची जर तुवें ही रचना जर पळयली आनी ज्या तरेन सिलेक्शन केलां हें जर पळयलें, इंडिविज्युअली जरी आमी मागीर गेले ह्या सिलेक्शना भितर आनी ताजे फाटल्यान तुका कितें हेतू दिश्टी पडटा? हेतू म्हळ्यार आमी जो फाटले कांय दीस म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय नेतृत्वाचो जो हस्तक्षेप आसा गोंयच्या हेतून, तो जो आमी वाडपाक लागला म्हणटलो, ताचो हो परिणाम म्हाका दिसपाक लागला की सुदीन ढवळीकर हांकां भाजपात स्थानीक भाजपातल्या सगळ्यांचो विरोध आशिल्लो, जवळ जवळ 80% आमदारांचो विरोध आशिल्लो अशें स्टेटमेंट सुद्दां भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षांनी केल्ले. अशें आसतना ढवळीकरांक जे तेंच्यांनी मंत्रिमंडळात स्थान दिलां, हे स्थान म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय नेतृत्वा खातीर मेळ्ळेलें आसा. दुसरे जे सुभाष फळदेसाय हांकां एक मंत्रिमंडळात घेतला. सांगे ह्या तालुक्याक खरें म्हळ्यार त्या एरियेक मंत्रीपद बरेच वर्सां मेळूंक नाशिल्लें. म्हाका दिसता पयलींच फावट तांकां अशें जालां, म्हणजे खूब वर्सांनी भाजपान. सो म्हाका दिसता सुभाष फळदेसायाक दिला तो एक विचार करूनच त्या ग्रामीण भागाचो विचार करून दिला आसतलो, कारण सावर्डेक मागीर मंत्रीपद ना न्ही, असो तो विचार करून दिलो आसत. आनी निळकंठ ढवळकर बार्देशांतलो तो एक सिनियर लिडर, तो काँग्रेस सोडून भाजपान आयिल्लो. म्हाका ताचो विचार भारतीय जनता पार्टीन केलो आसतलो. आनी ह्या सगळ्या भोंवण आपल्या पक्षांतल्या लोकांचो रिस्पेक्ट दवरून, मान दवरून तांकां चड म्हत्व दिवप हाचेर भारतीय जनता पार्टीन भर दिला. कारण 2 जी मंत्रीपदां भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळ्या दुसऱ्या हेतून, ती आमकां दिसताली की एक इंडिपेंडंट बी वयतलो आनी एक इंडिपेंडंट आशिल्लो डिचोलचो आनी एक कुडतरीचो. तशें कांय जावंक ना. 2 मंत्रीपदां तेणी भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांक दिली आनी एक तेणी मगोक दिला. हो भविश्यांतलो तेणी विचार करून दिला आसतलो, पूण आत्तां जरी अशें म्हाका दिसता की केंद्रीय नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपाचो हो जो परिणाम असो म्हाका दिसता. Joel, how are you looking at this? The selection of these 3 cabinet ministers. Let us go to the omissions later, but let's start with the selections. Sudhin Dhawalekar, Nilkanth Dhanankar and Subhash Phaldesai. Basically, the BJP has gone about looking at this cabinet expansion completely in terms of Lok Sabha, with an eye on Lok Sabha elections. So they have strengthened the hinterland areas like Sangye, Sawarde, Gurchure, Kepe, with an eye on the vote share. Basically, if you go to see in 2014, Savaikar, he got a lead of 27,000 odd votes during that time, and that was decisive in the final result. So now what the BJP has done is they have concentrated on this hinterland areas and tried their best to offset the loss in Salsit. Basically, they know that okay, Salsit they cannot win over irrespective of what it is. They don't have the strength there. So basically, it makes sense completely to work around that reality that Salsit is not going to come to you. So you build around the hinterland areas and then negate that loss which is happening in Salsit and come through. I mean, that's a very strategic move which I see in this cabinet expansion. Salsit will come back to this topic later about how BJP is looking at Salsit now. But Kishore, आमी जेन्ना फाटली सप्तका भितर उलयल्ले तेन्ना एक पेडण्याक रिप्रेझेंटेशन मेळचें अशी एक तुजी आस्त आशिल्ली. आज जर हें पळयत जाल्यार समाधान जाता काय कंप्लिटली असमाधानी? ना, ज्या बाबड्या 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी असलेल्या सालसेताक रिप्रेझेंटेशन मेळोना, थंय माझ्या पेडण्याच्या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सींक कोण विचारता अशी परिस्थिती जाल्या. बट I fully agree with Joel and Pandurang what they say, and especially Joel, की भारतीय जनता पक्षान ज्या पद्धतीन मंत्रिमंडळाची रचना केल्या त्या रचनेन 2 गोष्टी त्यांच्यानी केल्या. एक म्हणजे सगळ्या घटकांक त्यांच्यानी या मंत्रिमंडळान रिप्रेझेंटेशन दिला, आणि दुसरी गजाल 2024 सालान जी लोकसभा वेंचणुको जातल्यो त्या नदरेंतल्यान तांणी अशी आंखणी केल्या की ह्या लोकसभा वेंचणुकेन दक्षिण गोंयचो जो सीट आसा जो फक्त आता जर आमी आतापर्यंतचे रेकॉर्ड काडीत जाल्यार तो फक्त सालसेती खातीर बीजेपी खंय तरी तो दक्षिण गोंयचो सीट खंय तरी तांकां मेळना. ह्या फावटी सालसेतीक तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन जरी ना दिवंक तरी हेर सगळ्या तालुक्यांक आनी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिला. सो ती सगळी ताकद पणाक लावन ह्या फावट दक्षिण गोंयचो लोकसभा सीट हो बीजेपीन काडपाचो प्लॅनिंग ह्या मंत्रिमंडळ रचनेंतल्यान केला अशें म्हाका दिसता.